दिवचल सरवन बस स्टॉपाचेर मंगळारा राती कडेन अपघात जालो। बस स्टॉपाचेर थांबिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यान बशीक धपको दिलो। दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी आसा। ह्या मार्गार दिसपट्टे अपघात जायत आसता। संबंधित यंत्रणेन ह्या मार्गार एक स्पीड ब्रेकर घालचो थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। दिवचलच्या सरवणच्या रस्त्यार दिसपट्टे येरादारी घडटा। ह्या मार्गार कितलेशेच अपघात जाल्यात। क्रॉस लेगीत करतलो जाल्यार हो रस्तो धोक्याचो जावन रावला। थळाव्यांनी ह्यान पयलीं लेगीत संबंधित यंत्रणेक स्पीड ब्रेकर घालचे म्हणून मागणी केल्ली, तरी कसल्योच हालचाली जायनाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। पळयात हांगा सरवण बस स्टॉपाचेर एक आता एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तो भुरगो जो आसा तो बिचोलेसून सांकळे वयतालो आनी एक बस अशी अकस्मात हांगा सरवण बस स्टॉपाचेर थांबली आनी ते गाडयेक डॅश जाली आनी तो उसळून त्या वाटेन पडलो आनी ते वटेनसून एक फोर व्हिलर येताली आनी ती फोर व्हिलर तेका लागून गेली आनी तेका भरपूर असो मार बसयल्लो आसा। तेन्ना हांवें ऑलरेडी पंचायतीन ठराव घालून स्पीड ब्रेकराची मागणी केल्ली आसा। ऑलरेडी RTO येवनूय पळोवन PWD बी येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्ले आसा। पावसा नंतर ताबडतोब घालता म्हटला। सो हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी आमच्या आमदाराकूय एक अपील करता की हो ताबडतोब स्पीड ब्रेकर घालचो, कारण अशे हांगासर खूब अशे अपघात जाल्ले आसा आनी आतां ह्या भुरग्याक लागला पूण हेज्या फुडें आनीक कोणाक हो अपघात जावं उपकारना। तेका लागून म्हाजे गोवोरमेंटा कडेन तशेंच आमच्या आमदारा कडेन मागणी आसा की ताबडतोब तेंच्यांनी हे स्पीड ब्रेकर घालून घेवचे। दोन वर्सां पयलीं हांगा अशेंच आमच्या भयणीक एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना आमी पंचा कडेन सांगलेलें की बाबा हांगा स्पीड ब्रेक जाय म्हणून, पूण अजून पर्यंत ते कांय कोणी दखल घेवंक ना। तेन्ना म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की दखल हांगा घेवची आनी बेगींतल्या बेगीन हांगा स्पीड ब्रेक जावचो। तेन्ना कित्याक हायवे मात सुद्दां आमकां क्रॉस करपाक जायना। हांगा दुसरी मुंबय म्हणटा तशी जाल्लेली आसा। क्रॉस करतना टू व्हिलराक फोर व्हिलर सामके त्रास जाता। तेन्ना मातशें प्लीज एक मातशी कारवाई करची प्लीज अशें हांव रिक्वेस्ट करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।